सुरुवातीक गीत घेऊया A3 पेज नंबर 2. आमी भुरगीं सोंपली, जेजू आमचो मोग करता. आमचे हात दवरता, आमकां बेगीन तो घेता. जेजू आमच्या तुजे सोरशीं धांवून धांवून आमी येता. तुजे बेसांव आमकां मागता, तुजे वेगेत आमी लिपता. जेजू आमच्या तुजे सोशी धांवून धांवून आमी येता. तुजे बेसांव आमकां मागता, तुजे वेगेत आमी लिपता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयचे मिसांत आनी बलिदानांत आमी मागतले सोंपलेल्या इना रेस आजच्या पयल्या वर्साचो उगडास आज सोंपून गेल्यार एक वरस भरता. देवान तिका सासणाचो विसो दिवन सर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण मागुया. तशेंच आज जल्माचो दीस आल्विया नोरा फेर्नांडीस हाचे खातीर मागुया. देवान ताका बरे भलायकेन सांबाळून बरे तरेन आपल्या जिवितांत ताका येस मेळूं म्हूण ताचे खातीर मागुया. आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत उदीक आनी उदीक ह्या दिसांनी चड व्हड चल्ल्या ती चड व्हड शांती जावंक आनी सगल्या धर्मा मदें उदीक आनी उदीक शांतीन जिवंक आमी वावरूंक आमकां देवाची कृपा आनी बळ मागुया. तशेंच युक्रेन ह्या देशा खातीर मागुया. थंय झूज मांडलेलें आसा तें झूज शांतीन सुटावें करून लोकांक फावो ती मजुरी मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. वय जाल्यार वय, ना जाल्यार ना, हें सोत उलोवंक जेजू आज आमकां आमंत्रण करता. जिवितान आमकां फोटिंगपणां, धोंगेपणां आनी आडगां करूंक जायते सोयीक मेळटात. पूण उदीक देवाच्या उतरा प्रमाणें स्वतान उलोवंक आनी स्वता प्रमाणें जिवंक जायते पावटी आमकां अवघड. इट्स डिफिकल्ट टू स्पीक द ट्रूथ, डिफिकल्ट टू लीव द ट्रूथ. जायते पावटी आमच्या जिवितान हें सोत देवाच्या उतरा प्रमाणें आमी जिवंक हे मिसान कोतकोतेन आनी कृपा आनी बोड आमकां मागुया. आज पवित्र सभा बाग्योन बार्नाबास ह्या दोन दुतांचो उगडास करता. आमी जाणाव जुदास जेन्ना जेजूक नाकारलो तेन्ना आपोस्तलां मदें एक आपोस्त उणो जालो तेन्ना बार्नाबासाक विचून काडलो आनी होच बार्नाबास जेजू खातीर मार्तीर कसो मेलो. ह्याच दोन दुतांचो आज आमी उगडास करतना ताचे भाशेन स्वता प्रमाणें जेजूचो फाटलाव आमी करूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पुजयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच्या कुवार सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाक विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सूर पुदवेदा देव आमची पातकां भोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सुम्या काकुतकोर. प्रार्थया. सर्वेस्परा बावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या बागेवन बार्नाबासाक तुवें नॉन बावार्थ्यांक तुज्या सूप वर्तमानाचो दूत करून धाडलोय. उतरान आनी देखीन जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकांय तुजे उर्बेन बोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक.
धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. अंतियोकेंत जायतीं जाणां बावार धरून सोम्याशी परतली. ही खबर जेरुजाल्याचे पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक अंतियोकियेक धाडलो. थंय पावतच देवाचें देणें ताणें पळयलें आनी तो खुशाल जालो आनी सोम्याक विस्वासी रावूंक ताणें तांकां उर्बा दिली. कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो मनीस आसलो. आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तारुसुवाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका अंतियोकेक हाडलो. एक आख्खें वरस थंयचे पवित्र सभेंत ते जियेले आनी पुस्कळ लोकांक तांणी शिकवण दिली. अंतियोकेंत शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. अंतियोकेचे पवित्र सभेंत प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नाबास, काळो म्हणलेलो शिमाव, सिरेनाचो लुसियूस, हेरोड उपराजाच्या भुरगेपणाचो इश्ट, मानाईन आनी सावलू. एका दिसा ते सर्वेस्पराक बसताले आनी उपास करताले. तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हणलें, हांव दिवंक सोदतां त्या केरीत कामा खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन दवरात. तेन्ना उपास आनी मागणी करून तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जातलो, राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. परतून म्हणयात, राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सर्वेस्पराक रचून गाव, नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली अचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावळ्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब, राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. इस्रायलचे कुळयेंताय आपलो थीर विस्वासी मोग मनान धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्यां मुखार आपली नीट दाखोवन दिली. जबाब, राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शेकाणशेक पृथुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब, राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. किन्नोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळी वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव, तुतऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची टणटणीत वाखाणणी कर. जबाब, राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शीस करात. संवसार सोरो पर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसा. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, आनिकूय पुर्विल्यांक सांगलोलें तुमी आयकलां, सोपूत मोडूं नये, पूण सर्वेस्पराक तुवें दिलोल्या सोपुतांक पाळो दी. तर हांव तुमकां सांगता, सोपूत निबेल दिवं न्हये, जावं स्वर्गाच्यान कित्याक देवाचें शिवासन तें, जावं प्रितुमीच्यान कित्याक ताच्या पांयांची म्हूण न्हय ती. न्हय म्हूण जेरुजाल्याच्यान कित्याक व्हड राजाचें शार तें. तुज्या माथ्याच्यानूय सुपूत दिवं न्हय, कित्याक ताचो एकूय केंस तुज्यान धवो वो काळो करूंक जायना.
तुमचें उलोवप इतलेंच जावं दी. वय जाल्यार वय, न्हय जाल्यार न्हय. आचेवून ओकळे कितें तें वायटोबे कडल्यान येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमी शुभ वर्तमान आनी पयलें वाचप आमी कितें भाशेन समोरमणाचें घेतलां वा घेवन बार्नाबासाचें कशे तरेन पवित्र सभेन, अंत्योखेचे पवित्र सभेन सावलूक जो पावलो म्हूण मागीर आमी ताका पाचारतात, ताका आनी बार्नाबासाक धर्म परगटूंक ओदीक तांणी पवित्र आत्म्याचे कृपेन तांकां वेगळे तांणी विचून काडले. आनी हो धर्म परगटूंक ते गांवांनी गेले, देसान गेले. आमी जाणां कोरिंताक ते गेले आनी थंय तांणी जेजूची बरी खबर भोव करून पवित्र सभा थंय घडोवन हाडली. एफेजाक गेले आनी थंय तांणी पवित्र सभा घडोवन हाडली. जेन्ना तांचें आयकूंक ना तेन्ना परतून ते वडिलां सोंशी आयले आनी तांणी हे पवित्र सभे मदें जें झूज मांडलेलें ताचे विशीं तोंटो सुटावो केलो. अशें धर्म परगटता आसतना आपूण जेजू खातीर मरूंक ते राजी जाले. आनी हेच आयचे दिसा आमी शुभ वर्तमानांत आयकता. जरी शुभ वर्तमान दिल्लें आसा तें अशें आसा, वचात सगल्या संवसाराक म्हजी बरी खबर परगटात. ही बरी खबर बार्नाबासान आनी सावलून परगटली. पूण आयच्या दिसा शुभ वर्तमान जेजू म्हणटा, तुमचें उलोवप फकत इतलेंच जावं दी. वय जाल्यार वय, न्हय जाल्यार न्हय. येस ऑर नो हाचेवून दुसरीं उतरां जावचीं न्हय. कित्याक स्वताचे गोवाय तुमी. यू आर पीपल हू हॅव बीन ब्रॉट अप इन द फेथ ऑफ ट्रूथ. म्हणटकूच स्वताच्या गोवायकीक तुमी अदीक आनी अदीक तुमी धीर रावन, अदीक आनी अदीक जिवितान तुमी हे स्वताचो फुडो करूंक जिवितान तुमी सदांच वय हें उतर तुमी वापरचें. जो मनीस सदांच आडगां नाडगां करूंक सोदता, जो मनशाच्या मतीन दुस्फूट आसता, जो मनीस सदांच वायट चिंता, जो मनीस सदांच आपलेच भितर स्वार्थाचो जाता, जो मनीस दुसऱ्यांचें बरेंपण चिंतिना, असलो मनीस सदांच फटकिरो आनी फटींगपणान तो आपलें जिवीत मांडटा. आनी हेच आमी संवसारांत आजकाल आमच्या फुडाऱ्यां मदें पळयता. आमी तांकां बोटां दाखयता आनी म्हणटा, आयचे पॉलिटिशियन्स सगळे फटकिरे, आयचे आदवोगाद सगळे फटकिरे अशें आमी म्हणटा. जायत घडी तांचे मदें ही तांणी कला हो टॅलंट तांणी घडीक वाडयलो आसतलो आपले मदें. अदीक फट मारल्यार आमकां समाजान बरो मान मेळटा. अदीक फटींगपणान जियेल्यार आमकां घडये संवसारान अदीक आनी अदीक लोकां मदें आमकां व्हडपण मेळटा. पूण हें जेजू म्हणटा तुमी करचें न्हय. कांय बरीं उतरां जेजू म्हणटा, तुमी कसल्याच वस्तूंचें सुपूत दिवं नये. कित्याक हांव तुमकां सांगता, सुपूत निबेल दिवं नये तुमी. कित्याक सर्वेस्पराक तुमी दिल्ले सुपुतांक पाडो दिवंक गरज. म्हणटच देवाक आमी जेन्ना उतर दिता, सायबा तुज्या आज्ञा प्रमाणे आमी जियेतले, तुज्या तत्वां प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडटले, तेन्ना आमी आमचें जिवीत सुपूर्णयेन जिवंक पावता. वी लीव आवर लायफ फुल्ली. म्हणटकूच अदीक आनी अदीक आमची उत्मीक वाड जातली जाल्यार गरज आमी स्वताचे गोवाय जावं. बागेवन थॉमस अक्वायनस म्हणटा, मनशान एकामेका सवे संबंद अदीक बरो दवरूंक सदांच स्वता प्रमाणे आनी एकामेकाच्या भावार्थान आनी एकामेकाच्या अदीक बरवशान जिवंक गरजेचो. टू लीव इन म्युच्युअल कॉन्फिडन्स एंड अंडरस्टँडींग विथ वन अनदर. तेन्नाच की अदीक आमचे मदें विस्वास वाडटा. Then only we are able to trust one another. भयणीनो, जिवितान सोत उलयना तसल्या मनशाक आमी सदांच पयस दवरता. आमी म्हणटा तो फटकिरो. आमकांच जेन्ना फट मारता तेन्ना आमचे भितर खाता खोसियेंस आमचें सांगता, तुवें वायट केलां, तुवें स्वताक गोवाय दिवंक ना, तूं फटकिरो कसो उबो रावला. समटायम्स वी टर्न आउट टू बी फॉल्स विटनेसीस. हें करूंक आज जेजू आमकां निबेल गरजेचें कितें स्वता प्रमाणे आमी जिवंक. अदीक आनी अदीक आमी देवाच्या शिवासनाचेर आमी आड वचूं जावं स्वर्गाच्या राजांचेर तत्वां आमकां दिल्यात ताचेर आमी वायट करिना जावं.
जावं ह्या संवसारान जेतना जें कितें आमी करता माथ्याचेरूय आमी सोपूत दिवं नये, कित्याक तुमच्या माथ्याचो एक एक केंस देवान मेजलेलो आसा. म्हणटच तुमचेर सुद्दां देवान अधिकार दवरलेलो आसा. गॉड हॅज क्रिएटेड यू आउट ऑफ लव, नॉट टू बी पीपल हू आर अनट्रुथफूल बट पीपल हू आर ट्रुथफूल इन लायफ. तर आज आमकां कृपा मागुया, उदीक आनी उदीक आमी आमच्या जिवितान सत कितें तें उलोवंक, स्वता प्रमाणे जिवंक आनी जेजून दिल्लीं तत्वां आमच्या जिवितान सांबाळूंक. हीच कृपा ह्या भाग्यवंतान आज बार्नबासान आपल्या जिवितान केली आनी आपूण मारतीर कसो मेलो. आमकां हीच कृपा मागून घेवया. भेटवणीक गीत घेवया C18 पेज नंबर 36. आमची मनां सोलपुया, आत्मीक कुंडोक तयार करता, काळजां आमची तयार करुया. याज्ञीक दाकारूच पेटयता, आमी आमची जीण भेटोवया. क्रिस्ता रगत कोंदिचा, पिवूंक आमी जायतीं जावया. सोगीन जेवण तयार जातलें, भुगतान मारूंक लागीं सरया. क्रिस्ता रगत पिवून जातलें, आमच्या आत्म्याक धादोस करया. म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पुदविदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेवंक. बापा, आमी तुका भेटयता त्या ध्यानाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. परदेशी लोकांक खऱ्या बाबार्थाचो उजवाड दिवंक बागेवन बार्नबासाच्या काळजांत तुवें पेटयलोलो तुज्या मोगाचो उजो हे भेटोवणे वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय आनी लागशिल्ल्या तशें पयशिल्ल्या लोकांक क्रिस्ती बावार्थ पावोवंक उर्बे वरीत परगोटणार धर्म परगोटणार आमचे मोदले उपजय. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारांनी सासणाचे देवा सूर काड्यान सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणां जावन ह्या संवसारान सदां उच्चाक आनी सर्गीची शिकोवण सगल्या मनशांक परगोड करच्याक तुवें ती धर्मदुताचे बुनयादीर तीर आनी गोठ बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीत तोंड करता आनी सर्गीच्या दोलबरां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबरांचो सर्वेस्पो तूं सोगारी संसार बोल्या तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय.
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हूणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराची हें रगत पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्थाचो गूट परगोटुया जेसू मेलो जेसू जिवोन जालो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय सर्वेस्परा तुजे चाकोरणीची इनारेसाची काकूट कर तिका ह्या संवसारांतली एक वरस फाटीं तुवें आपोवन वेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेसू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवंत जावं पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाचे माई सांगातीचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मतान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवी त्याची सुसंगता त्याची सुताई पवित्र आत्म्याच्या एक भोवणान सोरपोद्वेदार बापा सोरबंदुनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन दर दिसाक आमी स्वताचे गवाय जावंक स्वता प्रमाणे जिवंक स्वत आमी उलोवंक जेजून आमकां मागणें शिकयलां खोतखोत्यान जेजून शिकयलेलें प्रार्थून सगळीं बरोबर आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारी पडू दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां न्यू सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवा दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रस सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवूत चलयताय सासणाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दी देवाची शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर देवाची शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर
देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुकले आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu, Mogalaचे तू भोव पवित्र संस्कारान तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तू म्हज्या काळजांत तू म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. कुम्या गीत घेवया D9 पेज नंबर 51. तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापान तुजो मोग केलो, तसोच आमचो केलो तुवें. बापाच मोगान तूं रावलोय, तशींच आमी तुजेर रावचें. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापाच मोगान तुजी येलोय, ताच्यो आज्ञा सदां पाळून आमी तुज्याच येतोया. तुजी आज्ञा तशींच पाळून एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय,
उबी रावया, प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा भाग्योन बार्नाबास तुझ्या धर्मदुताच्या परबे दिसा ह्या पवित्र जेवणान सासनीक जिविताची खात्री तुवें आमकां दिल्याय. जें आमी आतां कुणांनी समोरुमतांव तें देवीक जिवितान आमचें पयन सोमतोच सर्गी मोहिमेंत भोगूंक आमकां पावय. आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पदवेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सांत आंतोनीक मागणें. नोमान तुका सांत आंतोन तूं व्हरतोताय फूल निर्मोळांचें आनी ओनोद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी कुशाल बरी जाता. इतल्या देण्यांनी देवान तुका भरला दिवून भूक आलतेपण काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा बरवंशान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोती कर म्हूण ह्या किरकोळा पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. मागता त्या मोगा पासून मिनी जेजूच्या जो तुवें केलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एकुंतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं अडकोताय. कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागतां. पवित्र सभेच्या सोर मुखेल्यांक कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यांक तुका समर्पिता. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. म्हज्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक बरे भलायकेन सांबाळ. म्हजो दिसपटो ग्रास म्हाका दी. म्हज्या वावराचो फोड म्हाका मेळू. सोर पिडेस्तांक आनी कुश्टवतल्यांक तूं आसरो जा. काम नाशिल्ल्या तरणाट्यांक बरें काम आनी फुडार फावो कर. भुरग्यांचें देणें नाशिल्ल्या काजारी जोड्यांक तें देणें फावो कर. सोर भुरग्यांक बावार्थान वाडूंक तुजी मजत लाबय. म्हज्या पातकाची खरी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हडतो मोग म्हाका जोडूं दी. आनी अशें हे जिणेंत विस्वासान सोम्याची चाकरी करून तुज्या सांगाता सासणाच्या सासणाक बापाक वाखाणू ताका भोगूं आनी आशिर्वादीत करून स्वर्गा राज्यांत म्हाका पावय अशें जावं. ह्या वेळार पिडेस्त आसतल्या आमच्या भावा भयणां खातीर मागुया. सोम्याच्या नांवान आमचो आदार ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता सांत आंतोनीक सोर पिडेस्तांक आनी निर्गोतितांक सांबाळ करूंक आनी भलायकी लाबोवंक प्रार्थोन करून आमकां तुवें दिलोय. ताचे मजतीन कुडीची ओतम्याची आनी मोतीचे पिडेन कोश्टवतल्या तुज्या चाकरा चाकरणीचे तुजी दयाल दिसगाल आनी तुवें रचिल्ल्या ओतम्यांक ऊब दिवन जिवा बरीत कर. अशें आमी आमच्या कोश्टांतले नितळ जावन बेगीनूच तुजे दयेन भलायकी दवरच्याक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची जोटून करूंक, तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं. आनी सोर पदवेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो भाग्योन तांतुनीच्या मजतीन तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. शेवटाक गीत घेवया. U25 पेज नंबर 243. पिरग्यांचे कुडीच्या तुझ्या
14 कोणी भक्त